योकार हा समृता खडगावकर. सुरेखपळाचे हेडलाईन्स. 19 जानेवारी सावन पणजेच्यो सिटी बसी बंद. सरकारी अधिसुचोवणी. खोबळ्या खासगी बसदनी संघटना म्हणतात सरकारान फाटी घेवची अधिसुचोवणी. हरकती करता दाखल. रिवाणा जातली आयआयटी. केंद्र सरकाराकडल्यान मेळपाचे उरला अप्रुव्हल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले जाहीर. 5 जानेवारी सावन हलक्या पावसाची शक्यताय. कांय कडेन पडटले दव आनी धुके. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 19 जानेवारी सावन पणजेच्यो सिटी बसी बंद करतले अशें सरकारान जाहीर केल्ले. ही अधिसुचोवणी सरकारान फाटी घेवची. अखिल गोय खासगी बसजनी संघटनेन मागला. संघटनेन त्या संबंधात 5 हरकती दाखल केल्यात. पणजी स्मार्ट सिटीत 19 जानेवारी सावन सगळ्यो सिटी बसी बंद करच्यो अशी सरकारान 28 डिसेंबराक अधिसुचोवणी काडल्या. त्या उपरांत खासगी बसवाल्या मदीं बोळ पडलो. ही अधिसुचोवणी फाटी घेवची अशें खासगी बस संघटनेन मागला. बस संघटनेन आपली ऑब्जेक्शनाय फायल केल्यात. आयकात सुदीप तामणकाराक. स्मार्ट सिटीच्या नांवार ज्यो आमच्यो बसी काडपाक सोदता आनी जे नोटिफिकेशन 28 डिसेंबराक पब्लीश केला ताका विरोध करपाक जे कायदेशीर मार्गान 30 दिसां भितर आमकां टायम दिला ऑब्जेक्शन फायल करपाक. ते आमी 5 ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा. इंडिव्हिज्युअली जो ऑपरेटर आहा तो आपली ऑब्जेक्शन कितें आहा ती फायल करतलो. तेन्ना मागता जे अधिकारी आनी सरकार हेंचे कडेन मुख्यमंत्र्याक काल आमी ह्या संदर्भात संपर्क केला. मुख्यमंत्र्यान 2 दिसांनी अपॉइंटमेंट दिवन हेचेर चर्चा करुया म्हणून सांगलेली आहा. तेन्ना अधिकाऱ्यां कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी मिसगायड करच्यो न्हू खंय तरी सरकाराक. तेन्ना प्रामाणीकपणान कितें विशय आहा पळय तो सोडोवपाचो प्रयत्न करचो. कित्याक डिटेल जे पळय कितें आहा लिगली पळय ते सगळे आमी 5 ऑब्जेक्शनांनी मांडलेले आहा. खंयच्या जुरिडिक्शनान खंयच्यो बशी येता कितें हे सगळे डिटेल मांडलेले आहा. कशा रितीन हे अन्यायकारक आमकां आहा ते सगळे आमी मांडलेले आसा. आनी आमची कितपत तयारी आहा फाल्यां कॉपरेट करपाक सरकाराक हे आमी ऑब्जेक्शनांतल्यान मांडला. बरें स्मार्ट सिटी म्हणटा जाल्यार बस स्टँडाची परिस्थिती कितें. बस स्टँड स्मार्ट जाला काय ना हे पयलीं पळोवपाक जाय. बेश्टेच स्मार्ट सिटीच्या नांवार लोकांच्या पोटार पांय दवरप बशी ताडल्यो म्हणून थंयसर जायना. ह्याचो सगळो सखोल विचार करून सरकारान जो फेवरेबल कितें पळय डिसिजन आहा म्हणजे आमचो धंदो राखपाक जो डिसिजन आहा तो घेवचो. आमी खंयच्याय परिस्थितीन सरकाराक कॉपरेट करपाक तयार आसा. पणजे टू NIO सर्कल पर्यंत ती बस 9 किलोमिटराचेर वयता आनी फुडें पणजेच्यान NIO सर्कलाच्यान गोवा मेडिकल कॉलेज पर्यंत 6 किलोमिटराचेर वयता. हांगासरूय जो NIO सर्कल टू बांबोळ्या हो पार्ट तालिगांव पंचायतीक थंयसर त्या वाटेन येता. मागीर तांकां तेंच्या रुटाक हात लावपाचें कारण कितें. मागीर परत आमचो पणजी तालिगांव वाया करंजाळे ह्या रुटाचो 3 किलोमिटराचो पार्ट मधुबनचो आनी फुडें मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडसून तालिगांव येता तो 3 किलोमिटराचो पार्ट पंचायत एरियेन येता. अशा रितीन सगळी ऑब्जेक्शनां जी आहा पळय ती आमी सगळी फायल केल्लेली आसा. आनी आमी मागला तितून की इमिजिएटली कन्सिडर करून ही ऑब्जेक्शनां जी नोटिफिकेशन काडला. आमकां दूख दिसता की फाटल्या दिसांनी आमी आकांत तांडव करताले की राजन सातार्डेकर जो डायरेक्टर आहा पळय ट्रान्सपोर्टाक तो काम करिना म्हणून 7 का 8 तारखेक कितें जो डायरेक्टर हाडलो पळय आतां तो अभिषेक काय कोण तरी हाडून बसयला ताका तो म्हाका दिसता तो सनबर्न बी खंय आसता तो सनबर्न बी एक हाडून थंयसर बसयला हो म्हाका दिसता हेचो. कित्याक तेणी पळय ज्या धडाडीन पळय आतां नोटिफिकेशन आहे ते पळय काडला कोणाक काय विश्वासान घेनासतना म्हणजे स्पेशल मनीस अशें पोसल्या काय म्हणून प्रश्न पडटा सरकारान हांगासर. म्हणजे जे आमचे पळय भुरगे आहा पळय जे आमी आतां इतलीं वर्सां ह्या धंद्यान पळय हांकां देशोधडीक लावपाक सरकारान हांकां पोसून दवरल्या काय म्हणून प्रश्न पडटा. तेवटेन थंय घाटे बसला हेवटेन हो डायरेक्टर आतां येयला नव्यान हांगासर. म्हणजे कोणा कडेन चर्चा ना काय ना आनी नोटिफिकेशनां काडप. तेन्ना आमी शेवटी मागता. काल मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला ह्या विशयाचेर. मुख्यमंत्र्यान डिटेल सांगला की एक बस दोतोर काडपाचो प्रयत्न करूं नाका. शेवटी कितें आमच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न आहा सगळ्यांचा. दोतोरान म्हाका 1-2 दिसांनी टायम दिता म्हटला हेचेर चर्चा करपाक. त्या आशेचेर आमी आहा आतां. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स आनी निखिल जल्मी. IIT येवपाच्या मार्गार आसा. जमनी खातीर घोडे आडकून पडिल्ले. रिवणची जमीन निश्चित जाल्या. फकत केंद्रा कडल्यान खंय अप्रुव्हल मेळपाचें आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. विरोधांचे पाटले उखलना आनी IITचो सूर्य उगवना अशें जाला. काणकोणा सुरवेक थळाव्या शेतकारांनी विरोध केलो. उपरांत विश्वजीत राणेन 70 व्हरपाची गर्जना केली. थंय बायलांनी सुद्धा विरोध केलो. राणेकय बागोवचे पडले. मागीर सांग्या व्हरपाचे यत्न जाले. थंय विरोध.
आता रिवोणेचे स्टेशन नक्की अशें जाला, फकत केंद्राकडल्यान अप्रुव्हल उरला खंय. आयकात सीएमाक. जानेवारीच्या पहिल्या दिसा आम्ही आज 2 MOU दोनूय इन्स्टिट्यूशन जी अपेक्स इन्स्टिट्यूशन स्टेटीत आसा तांच्या बरोबर फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्राम हो एग्रीमेंट सायन करता. हो खरें म्हटल्यार हो एग्रीमेंट आमचे फॅकल्टी टिचर्स जे हायर एड्युकेशनात आसा हे सगळे टिचर्स इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट ह्या सगळ्या जाणांक 6 months आसतलो किंवा 2 सेमिस्टर 1 year आसतलो. हो इंटर्नशीप प्रोग्राम आनी खास करून विच इज अँड IIT गोवा बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स, फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आनी बिट्स पिलानीच्या बरोबर आमचो कॉम्प्युटर सायन्स विच इज अ 1 semester प्रोग्राम आमी तेंच्या बरोबर सायन करता. हाजो लॉंग रन फायदो आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. हाजे बरे रिजल्ट आमकां इन लॉंग रन दिसून येतले. This is one of the best practice in the country which is proved by the Ministry of Education in the Government of India and which is तांच्यांनी वयल्यान बाकीच्या सगळ्या स्टेटीत अशा पद्दतीची जी अपेक्स इन्स्टिट्यूट आसा तांकां अशाच पद्दतीची प्रॅक्टीस फॉलो कर म्हटला. त्या खातीर गोंय सरकारा खातीर आनी गोंयच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा खातीर ही खूब बरी गजाल आसा, खाशेली गजाल आसा. अशा पद्दतीचो MOU सायन करप सगळ्यात पयलो आनी बेस्ट प्रॅक्टीस स्टेटीत फॉलो करप जेणे करून आमचे हायर एड्युकेशनांतले सगळे टिचर्स जेंकां दिसता की ह्या फॅकल्टी एनरिचमेंट इंटर्नशीप प्रोग्रामा खातीर आमी IIT, BITS, इन लॉंग रन GIM आनी NIT हांच्याय बरोबर अशा पद्दतीचे एग्रीमेंट्स आमी सायन करतले. सो वन्स अगेन इट इज अ कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर द BITS Pilani and congratulations also for the IIT for their management for signing the MOU with the Government of Goa of the Higher Education Council and for this faculty enrichment program. This will long run will go for the development of the educational development, different programs in laboratory and everything, so that will help for our students in future also. IIT Goa's director IIT यांच्यानी म्हाका land inspection 1 हाँ सर, हो गया and it will be it's now at the highest level in central government ministry and it will be approved. ओके. अजून IIT कडल्यान त्यांच्याकडल्यान आमचे अप्रुव्हल येवंक ना. वी आर वेटिंग फॉर देअर अप्रुव्हल. वन्स तांचे अप्रुव्हल आयले आमी लँड फायनल जाली हे म्हणू शकता. आमच्या कडल्यान कांयच उरूंक ना, फक्त तांच्या कडेन उरला. आतांच तांणी सांगला त्या प्रमाणे वन्स इट इज अप्रूव्ड वील गिव देम लँड. पूण रिवणा म्हटला तुमी न्ही? आमी लँड दाखयला सांगलें न्ही तुमकां. ओके. गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. घर नाशिल्ल्या गोंयच्या बायलांक खास करून मानसीक अपंगूळपणाक तोंड दिवपी बायलांक आदार दितले. समाज कल्याण विभागाचो संचालक अजित पंचवडकारान सांगला. गोंय पुलिसांचोय आदार मेळटलो अशेंय ताणें सांगलें. गोंयच्या घर नाशिल्ल्या बायलांक आनी अपंगूळपण आशिल्ल्यांक गोंय सरकारच्या वतीन पुराय मजत मेळटली आनी तांकां तेंको मेळटलो अशें स्ट्रीट प्रोविडन्साचो वांगडी डॉनाल्ड फर्नांडिसान सांगला. समाज कल्याण खात्या वांगडा वुमन आनी चायल्ड डेव्हलपमेंटा सांगातान ही मोहीम सरकारान आंखल्या. अशा बायलांची म्हायती दिवची अशें अजित पंचवाडकारान सांगला. Today is 1st January 2024. We are in the social welfare office with the social welfare director Ajit sir, and we are discussing today women on the street who are Goan suffering from disabilities. So in this month of January we are attempting to find women on the street who are Goan suffering from mental disabilities and get them rehabilitated into shelter homes. Now we have approached social welfare and women and child department to support us along in this initiative along with Goa police, and it is time now in the new year to do something for people on the streets because it's a new year, new resolution. So the entire month of January we will attempt and we'll request public also to, you know, if they find any Goan woman on the street or they know somebody is suffering from mental disabilities, roaming around the street, taking off her clothes, sleeping in bus stops, parks, in unwanted places, it's time to help them. Department of Social Welfare is associated with the destitute, senior citizens, widows
so as to say those who are underprivileged, and our attempt is to basically help them, assist them in order to lead a healthy life. That's the one priority. And we have seen that it's difficult for them to make two ends meet. Sometimes they have to sleep hungry and all those kind of problems and issues they have, and also some health problems. So we are very happy that we are having very supportive and very efficient NGOs and people like Donald for State Providence, who are not only doing a fantastic job here in the state but in other rest of the parts of the country. So गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आणि निखिल जल्मी. राज्यात सोरो पिवन गाडयो धांवडावपाच्या घडणुकांनी कितल्याशाच जाणांचे बळी घेतल्यात. सोमारा रातीकडेन दिवचलच्या ट्रॅफिक पुलिसांनी खाशेली ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम घडोवन हाडली. लोकांनी सोरो पिवन गाडयो चलोवच्यो न्हय, ट्रॅफिक पुलीस अधिकारी संदेश नायकान लोकांक उलो मारला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. नव्या वर्साच्या निमित्तान दिवचल पुलीस, ट्रॅफिक पुलीस तशेंच पुलिसांनी स्पेशल ड्रायव्ह हांगा घेतलेलो आसा. आनी तातूंत स्पेशल ड्रायव्ह जो आशिल्लो तो ड्रंक अँड ड्रायव्ह, तशेंच तेंच्यांनी अल्कोमिटराचेर खुबशे टेस्ट केल्लेले आसा आनी केसी बी केल्ल्यो आसा. ह्या एक 10 वरांचेर हांगा हे सुरू जाले आनी 12 वरां पर्यंत आसतली. तातूंत जे कोण ड्रंक करून गाडी चलयतात तांचेर कारवाय करपाचे संकेत पुलिसांनी दिल्ले आसा. हे वार्षिक जे 31 आनी 1 तारीख ह्या दिसा जे पर्यटक तशेंच भायले गाडयो गोंयांत येतात तांच्या खातीर हे ड्रंक अँड ड्रायव्ह वार्षिक पद्दती प्रमाणे हांगा आयज घेतलेलो आसा. आयज 1 तारीख 2024 आयज लागलेले आसा. त्या खातीर हे स्पेशल ड्रायव्ह तेंच्यांनी चालू केला. ती पयलीं आमी हो अल्कोमिटर ताका ब्रेक घेवपाक लायता आनी मागीर ताका पायप लावन तेजी जी कितें एनालिसीस आसा पळय ती आमी काडटा आनी तेज्या उपरांत आमी केस फायल करता. आयज ड्रायव्ह कसलो घेतला? स्पेशल ड्रायव्ह. स्पेशल ड्रायव्ह अशी आसता. हय, नायट आमकां सदींच आतां स्पेशल ड्रायव्ह आसा आनी हांव लोकांक अपील करता की लोकांनी रातचे पिवन गाडयो चलोवपाच्यो न्हू. पिवपाचें आसल्यार तेंच्यांनी गाडी घरा कडेन दवरपाची, पिवन पिवपाचें आनी तें करपाचें, पूण पिवन रस्त्यार येवपाचें न्हू. आतां आमकां एकटो डिटेक्ट जाल्लो आसा. 1 तारखे खातीर स्पेशल ड्रायव्ह. 1 तारखेक अशी न्हू, आमची सदांच बिचोले आमची सदांच ड्रायव्ह आसता. बिचोले आमची सदांच ड्रायव्ह 10 ते 12. हय, 10 ते 12. ओके. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खनगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सोमारा शिरोडे वाठारात कला संस्कृतीक केंद्रान 25वें बाल संगीत संमेलन घडोवन हाडले. संमेलन व्हडा दबाज्यान जाले. या बाल संगीत संमेलनाक गायक सुदेश भोसले, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आसले. ह्या निमतान बाल कलाकारांनी साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. घेवया कांय खिणांचो आस्वाद. श्री सुदेश भोसले यांचं जोरदार तालीने आपण इथे स्वागत करूया. कला सांस्कृतिक मंडळ केंद्र ज्यांनी गेली 37 वर्ष अविरतपणे संगीताची सेवा आणि त्यातून शिष्य घडवण्याचे आज जे शस्त्र तो शिवधनुष्य त्यांनी पेरलेला आहे त्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा आणि मनापासून सर्व कार्यकारिणी समितीचे त्रिवार अभिनंदन आणि आभार. त्याग म्हणजे काय, हे आपण गुरु आणि शिष्य यांच्या परंपरेनुसार आपण भरपूर गोष्टी आपण वाचल्या आहात आणि त्याचा आपण अनुभव प्रत्यक्षात घेत आहोत. आज एक उदाहरण जर घ्यायचंच असेल तर ज्यावेळी आपण गोमंतकीय सुपुत्र म्हणतोय त्यावेळी त्याने आपलं घर दार सोडून आपलं जे स्वप्न जे आहे, आपला जो ध्येय जे आहे ते ध्येय प्राप्त करण्यासाठी
आज कठीण परिस्थितीवर मात केलेला आहे. तर ह्या निमित्तानं आपल्याला आपल्यासोबत आहेत आपल्या गावचेच आधी जे दोन्ही नेहानी जी आमची निवेदिका आहे तिन्ही आणि सरांनी आपल्या म्हणजे सांगितलं स्वागत भाषणात आणि तिने आपल्या निवेदनात सांगितलं, पण तरी सुद्धा माझी जबाबदारी आहे की त्यांची ओळख करून द्यावी थोडक्यात, कारण त्यांची ओळख ही सगळ्यांनाच आहे, जगजाहीर आहे, माहिती आहे सगळ्यांना, पण कारण मलाच शब्द कमी पडतील की त्यांची ओळख करून द्यायला. नम्र विनंती सुरेश मिश्रांना करायची. एक म्हणजे आज इथं मला जे बोलवलंय ते सगळ्या ग्रामस्थांवतीनं आपल्याला सन्मान देण्यासाठी बोलवलंय. आम्हाला सगळ्यांना वाटलं की आपले बंधू आहेत, थोरले म्हणा, धाकटे म्हणा बंधू आहेत आणि तुम्ही वर्षातून 2दा 3दा 4दा अमावस्येला येतात, देवीचं दर्शन घेऊन जातात. म्हटलं आमचं 25वं वर्ष आहे आणि त्यानिमित्त म्हटलं तुम्हाला आमच्यामध्ये सहभागी करून घ्या. कारण आम्हाला अभिमान आहे, आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे की आमचे शिरोड्याचे थोर गायक जगमध्ये आज नाव कमावलेलं आहे, जगामध्ये नाव कमावलेलं आहे. आणि उत्तरोत्तर या नवीन वर्षी 24व्या वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये उत्तरोत्तर तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाची प्रगती होत राहो अशी नम्र विनंती मी करतो. सागर संस्थेतर्फे आज हे जे बाल संगीत संमेलन आयोजित करण्यात आलं आहे, ज्यांनी ह्याच्या मागे मेहनत घेतली आहे त्या सर्वांचे आभार, अभिनंदन. आणि ज्या बाल कलाकारांनी इथं आपली कला पेश केली त्यांना खूप खूप आशीर्वाद. आणि मी नेहमी माझी अशी इच्छा आहे की आपण गोव्याचे म्हटल्यावर आपण कलाकारच, पैदाइशी कलाकार आहोत. मग ते नृत्य असो, पेंटिंग असो किंवा गायन असो. मी वयाच्या 22व्या वर्षापर्यंत माहीत नव्हतं की मी गाणं गाणार. मी फिल्म पोस्टर्स पेंट करायचो माझ्या वडिलांबरोबर NR भोसले, ज्यांचं आजही घर इथे आहे कामाक्षी देवळाजवळ. मला एवढंच सांगायचं आहे की आता सरांनी अरिजित सिंगचं नाव घेतलं, त्याच्यावरून 2 गोष्टी सांगू इच्छितो. सर्व कलाकारांनी, बाल कलाकारांनी ऐकावं की तुमचा आजपासून संघर्ष सुरू झाला आहे आणि हा संघर्ष शेवटपर्यंत चालणार आहे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. केरी फोंडा वाठारांत ब्राह्मण महासंघाच्या जयंत मिरिंकारान पत्रकार परिशदेत 7 जानेवारीक जावपी वर्सुकी महामेळाव्याची म्हायती दिली. ही कार्यावळ विजयादुर्गा संस्थांच्या कल्याण मंडपात जातली आनी लोकांनी मुजरत आस्वाद घेवपाक येवचे अशें मागलां. दिनांक 7 जानेवारी 2024 विजयादुर्गा कल्याण मंडप इथं आयोजित आहे. त्यानिमित्ताने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे. तिथे तुम्हा सर्व पत्रकार आणि मीडियाचं आम्ही स्वागत करतो. येवपाटलो उद्देश एकच की सगळ्याक विखुरलेले आमचे जे ज्ञाती बांधव आसात तांणी एकत्र येवचे आणि समाजात ज्यो नव्यो घडामोडी घडटात ताजेर विचारमंथन जावचें आणि ताका कशें सामोरे वचप आणि ते सामोरे वचपाची शक्ती एक संघटीतपणान आमकां मेळची असो ह्या मेळाव्याचो उद्देश आसता. ह्या मेळाव्याक सगळ्यांनी पत्रकारांनी उपस्थित रावन ताजें वृत्तांकन करचें अशें हांव तुमकां विनंती करता. तशेंच आमचे सगळे ज्ञाती बांधवांक हांव आव्हान करता की मोठ्यांतले मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन हो मेळावो यशस्वी करचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. शिरवडे रेसिंग क्लब द गोवान शेरिल सिक्वेराचे यादीन सुपरक्रॉस इव्हेंट घडोवन हाडलो. लोकांचो तेका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. शिरवडेच्या रेसिंग क्लब दी गोंयान 1 जानेवारीक शिरवडे नावेले लागसर फेडरेशन ऑफ मोटार स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडियाच्या वतीन शेरिल सिक्वेरा मेमोरियल सुपरक्रॉस सर्त घेतली. हे सर्तीन पहिलेच खेपे 5 बायलां सयत सुमार 50 भारतीय रायडर्सांनी आपली कुशळटाय सिद्ध केली. ग्राउंड मेळ्ळो जाल्यार भुरग्यांच्या फुडाराक बरे जातले अशा आयोजकांनी सरकाराकडेन मागला. कार्यावळीक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हजर आसले. लोकांय उमेद म्हणजे आफ्टर म्हाका दिसता बऱ्या वर्सांनी 10 वर्सांनी सुमार
1 तारखे रेस जाता आनी 1 तारखे सदां वर्सा वर्स इतलो लोक जातालो आम मारताले तेन्ना हांवें जावेद तो लोक आमच्यान सांबाळूंक जायनालो आयज तोच विस्वास आज आमकां मेळप पडटलो आनी हांवें जावेदान एक चिंतलें की आमी एक रेस वेचली की कोणें केलें ना तशी प्रायवेटायज जाय दोगांयन मेळ की आनी इतलो सपोर्ट मेळ्ळो मागीर आमकां स्पॉन्सर वायज वो कितें आनी आनी रेस केले आमी ऑन बिहाफ ऑफ माय वायफ मेमोरियल लायक शी वॉज like done a lot of things about football and racing and all. So तागे एक उगडास दवरपा लागलो मेमोरियल सुपरक्रॉस which never have been done as a charity event. आख्या भुरग्यांक हेल्प करपा लागून. सो तुगे एक स्वप्न आसलें की एक ग्राउंड घेवन स्वता थंय तुमी हें करतले अशें म्हणून. आमी चिंतलेले की ग्राउंड करतले म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां एक असलो ग्राउंड दिवचें म्हणून कित्याक आमी मुखारले भुरग्यांक फुडार तो हेंचो आहा तेंचे कडेन ग्राउंड ना मेन सद्या आमकां ग्राउंड मेळ्ळें आमगे भुरग्यांक आमी मुखार सरतले कित्याक तेंचे कडेन सगळे बाय वय सगळे आसा तांकां फकत हें ना की ट्रॅक ना तांकां एक ट्रॅक आसले हे भुरगे आमचे सगळे ऑल इंडिया नॅशनल सगळे तेंच्यांनी वचपाक मेळटले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि संगीता ओली. गोंयांत 2 जानेवारीच्या हवामानाचो अदमास सुकी परिस्थिती दाखयता. 5 जानेवारी सावन हलक्या पावसाची शक्यताय आसा. कांय कडेन धुके आनी दव पडूं येता. उणें तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय आसा. मळब नितळ उरतले. फुडल्या 48 वरां मेरेन तापमान चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस आनी उणेंत उणें 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.